Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, आमी सोबार जोणां आसूनय क्रिस्ताच्या एकवटान आमी एकूच कूड आनी जोण एकलो एकामेकाचो सांदो. देवान जोण एकल्याक दिलोले खेरीत कुरपे पोरमाणे आमचे सगळे वेगळीं वेगळीं देणी आसात. देवाचो संदेश दिवचे जाल्यार आपापल्या भावार्थाच्या मापा पोरमाणे ताचो उपयोग करचो. कारभाराचें जाल्यार बरो कारभारी जावचें. शिकोवपाचें जाल्यार हुशारकायेन शिकोवचें. शिडकावचें जाल्यार बरे भाशेन शिडकावचें. धर्मदान दिवपाचें जाल्यार तें उदारपणी दिवचें. अधिकाऱ्यांनी आपलो अधिकार जतनायेन चलोवचो. दोयाळ कोरण्यो करतल्यांनी त्यो हांसत्या तोंडान करच्यो. तुमचो मोग धोंग नासलोलो जावं दी. वायटाचो द्वेष धरून बरें तें करात. भावां भयणीच्या मोयपासान एकामेकाची अपुरबाय करात. आपणा परस एकामेकाक उखलून दवरात. सुडसुडायेन बेसार माय नासतना ओतम्याचे हुरबेन सोम्याची सेवा करात. भरवासो धरून खुशाल जायात. कोश्टां दोगदांनी थीर रावात. थांबोन आसतना मागणें करात. देवाचे पोरजे मोदे कोण गरजेक सांपडला जाल्यार ताका पावात. पोरक्यांक तुमगेर बरे भाशेन घेयात. तुमकां दुमाळो दितोल्यांचेर आशिर्वाद घालात. होय, आशिर्वाद नोय शिराप. खुशाल आस्तोल्यां बराबर खुशाल जायात. दुखेस्त आस्तोल्यां बराबर दुखेस्त जायात. तुमचे मदें एक शिताचीं जायात. उंच तोकलेचीं जावं नाकांत, पूण गरीब धाकट्या लोकां बराबर खोरे इश्टागोतीन चलात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्परा, तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्परा, म्हज्या काळजान गोर म्हणल्यार ना. म्हज्या दोळ्यांनी ओडविकेची आशाय ना. ओडविकेचो रस्तो हांवें धरलो ना. म्हजो हात पावना तसल्यो व्हड व्हड वस्तू हांव आशेना. जबाब. सर्वेस्परा, तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. म्हजें काळीज हांवें थंड आनी शांत करून दवरलां. जशें दूद सोडलोलें भुरगें आपल्या आवयच्या उस्क्यार, तसल्या सुपुल्ल्या भुरग्या सारकें जालां म्हजें काळीज. जबाब. सर्वेस्परा, तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव, इस्रायला, आतां आनी सोदांकाल. जबाब. सर्वेस्परा, तुज्या गोपांत म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy. कोश्टतोल्यानो तुमी, भार वायतोल्यानो तुमी, मुजेशीं येयात सोगलीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दितां. Soy Sorvespora, soy Sorvespora,
soy, 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 soy. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. बराबर जेवणाक बसलोल्यांतल्या कोणी एकल्यान जेजूक म्हणलें, देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसत तो सुभागी. पूण ताणें ताका सांगलें, कोणी एकल्या मनशान एक व्हडलें रात जेवण केलें आनी जायत्या लोकांक आपयलो. येयात सगळें तयार जालां. अशें आपयलोल्यांक वचून सांगूंक जेवणाचो ओगोत जातूच ताणें आपल्या चाकराक धाडलो. पूण सगळेच एक सारके निभां दिवंक लागले. एकल्यान म्हणलें, हांवें भाट विकतें घेतलां, तें म्हाका वचून पळोवंक जाय. देखून म्हाका बोगोस म्हूण उपकार मागतां. दुसऱ्यान म्हणलें, हांवें पाडयांची 5 जोतां विकतीं घेतल्यान तीं तपासूंक वेतां. देखून म्हजें वायट दवरी नाका म्हूण उपकार मागतां. तिसऱ्यान म्हणलें, हांव लग्न जालां म्हणटच म्हाका येवंक जायना. हें सगळें चाकरान परत येवन आपल्या धोनयाक कळीत केलें. तेन्ना जीव पिंडोळून घोरकारान आपल्या चाकराक सांगलें, नोगराच्या वाटा तेंट्यांनी बेगीन वच आनी गोरिबांक, पांगल्यांक, कुड्यांक आनी थोंड्यांक हांगा घेवन ये. मागीर चाकरान म्हणलें, धोनया, तुवें कोर म्हणलोलें तें केलें, तरी आसतना आनिकूय स्वात आसा. आनी धोनयान चाकराक सांगलें, रस्त्यांनी आनी वडपांनी वच आनी म्हजें घर भरता तशें लोकांक भितर येवंक बोळ कर. आपयल्या भितरलो एकलो तरी म्हजें जेवण चाकूंक पावचो ना म्हूण हांव तुमकां सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान हें. नियाळ, सगळीं याद जेवण तयार आसा. लूक 14 वळ 17. नियाळाक आधार. सायबीण भेटेक भोंवता तेन्ना एक 28 खोशालकाय त्या समुदायांत वो वाड्यांत वाडटा. भुरगीं, तोरणी, वाडलोलीं, म्हातारीं सगळीं एकचारान सायबिणीचें देवोसांव जियेतात. भोक्तीपण वाडटात. सगळीं एकामेकागेर येवंक आमंत्रण दितात. थोडीं म्हणटात, तूं आमगेर येना जाल्यार हांव तुमगेर कित्याक येवं. थोडीं आसात आमंत्रण दिवन पासून येवपाची खबर करिनात. पूण आपल्या घरांत सायबीण येताना सगळ्यांनी येवंक जाय ही खंयची नीत. हें कसलें देवोसांव, भोक्तीपण, काळजांत मेळेपण आनी राग घेवन व्हड समरमणी करता. कोणूय आमकां आमंत्रण दिता, आमी त्या मनशाकूच न्हय पूण जी घोडणी समरमतात त्या मानान तरी येवंक गरजेचें. भाग्यवंत पावलो रोमकारांक बरोवन उगडास करता. आमी सगळीं जेजूचे कुडीचे सांदे. आमी दिसपट्टी जेजूंत जोडून रावल्यार आमच्यान अदीक फळां उत्पन्न करूंक जातात. नातर आमी जेजूचें कार्य फुडें व्हरूंक पावची नात. शुभवर्तमानांत जेजू वापारींतल्यान आपल्या शिसांक उगडास करता. कसलेय वेळार आनी खंयच्याय सुवातेर आमी वचूंक तयार आसूंक जाय. सर्गींच्या बापा, घरांत सायबीण येताना सगळ्यांगेर वचून भोक्तीन जिवीत जियोंक वावरूंक आमकां बरें मन फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.